काल जो ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर हाजी खात्यांच्यान ताची बदली जाल्या म्हणून जी बातमी आशिल्ली ताचें भारतीय जनता पार्टी ताळगांव मंडळ सारकें स्वागत करता. कारण आमी पळयता फाटल्या 3-4 वर्सांक ह्याच खात्याच्या मार्फत वेगवेगळ्यो करप्शन केसीस सारक्यो उघड जाल्ल्यो आसा. रिसंटली 15 दीस पयलीं तो दामू गावडे काय कोण तो हाका डायरेक्ट ह्या डायरेक्टराच्या अंडर जो प्यून आशिल्लो ताका 1 लाख रुपया कितें घेतना क्रायम ब्रांचान धरिल्लो आसा. अशेंच पयलीं खूब केसीस नोट जाल्ल्यो. हांव इतकेंच मागता मुख्यमंत्र्या कडेन की बेगिना बेगीन ह्या मिनिस्टराकूय ह्या खात्यांच्यान काडून उडोवचो म्हणून. कारण जेन्ना म्हाका जरी दिसता की जो पर्यंत हो ह्या खात्याचेर आसा तो पर्यंत तें इन्वेस्टिगेशनूय सारकें जावचें ना अशें म्हाका दिसता. कारण ताजेच दबावान बाकीचो स्टाफ जो आसा तें कितें जर इन्फॉर्मेशन क्रायम ब्रांचाक दिवपाक सोदता तें दिवपाक खंय तरी मातशें खटकतलें, तांकां मातसो भंय दिसतलो. सो मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी आसा की चवथीच्या मुर्ताचेर सारको हाकाय त्या खात्यांच्यान काडून उडयचो म्हणून आनी एक बऱ्या मंत्र्याक तें खातें दिवचें म्हणून ही सारकी मागणी आसा. दुसरें आनी एक आमकां दिसून येता की कांय इंडिपेंडंट MLAs आनी काँग्रेस MLAs सुद्दां कोण कांयच ह्या विशयाचेर उलयना. इतके डायरेक्टली धरता आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या ऑफिशियल्सांक पयशे घेतना म्हणल्यार हांचो कोणाचोच आवाज ना. फाटीं एसेंब्लीन तांच्यांनी कितको बोवाळ केलो की ह्या मिनिस्टराक काडून उडयचो, त्या मिनिस्टराक काडून उडयचो म्हणून. हें हांगा जेन्ना इतकें करप्शन डायरेक्टली उघड जाल्लें आसा ताजेर हांचो कित्याक बोवाळ ना. सो डायरेक्टली डबल स्टँडर्ड्स हांचे दिसून येता.